नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभामणकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. राज्यात वट्ट 65 PhD धारक बेकार, पदवीधर दुसऱ्या नंबराचेर. बेकारीत 12वी जाल्ल्यांचो आंकडो चड. आमदार युरी आलेमावान विचारिल्ल्या लेखी प्रश्नाक मंत्री बाबुशाची जाप. गोंयकारांक मराठी चित्रपटात दिवची संद. गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाच्या उक्तावणात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे प्रतिपादन. मायनिंग लिजात येवपी घरादारांसयत शेतां भाटां आनी देवळां काडची भायर. बेकारीचेर उपाय काडपा खातीर बेरोजगारी विशीं धोरण करचे तयार. आमदार चंद्रकांत शेटयेची मागणी. उबर ॲपा वरवीं भाडी मारपी 4 जाणांचेर येरादारी संचालनालयान केल्या कारवाय. 2 प्रकरण फुडले कारवाये खातीर राज्य येरादारी प्राधिकरणात दाखल. दिवचले कॉलेजीच्या 2 तरणाट्यां मदीं पोरण्या वैयक्तीक दुस्मानकायेंतल्यान झगडी. एकलो जखमी, एकल्याक दिवचल पुलिशेन केली अटक. सांगे बाजारवाडा वाठारांतल्या चित्रशाळेत गणपतीच्यो मुर्त्यो करपाक आयला वेग. मुर्तीकार गुरुनाथ गोवेकर करता फामिलीच्या मजतीन गणपतीच्यो मुर्त्यो. खासा रिपोर्ट. आनी आतां खबरो विस्तारांत. राज्यात PhD केल्ले 65 जाण बेरोजगार आसात, जाल्यार 12वी जाल्ले वट्ट 38,122 जाण बेकार आसात. ताचे उपरांत 31,793 जाणांनी पदवी घेतिल्ले घरा बेकार आसात. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान विधानसभेत विचारिल्ल्या लेखी प्रश्नाक कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान जाप दिली. राज्यातली बेरोजगारी उणी करपा खातीर कामगार खात्यान कसली पावलां उबारल्यात असो लेखी प्रश्न विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी विधानसभेत केल्लो. ताका जाप दितना कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी सांगले की रोजगार मेळचो म्हूण राज्यात दर वर्सा हजारांनी तरणाटे रोजगार विनिमय केंद्रात अर्ज करतात. सद्याक PhD केल्ले 65 जाण बेरोजगार आशिल्ल्याचे दिसून आयला. तशेंच 38,122 जाण 12वी केल्ले बेकार आसात, जाल्यार 31,793 पदवीधर जाल्ले कामां नाशिल्ल्यान बेकार आसात अशें मंत्र्यान सांगलें. राज्यांतल्या बेरोजगार लोकांची आंकडेवारी. शिकूंक नाशिल्ले 611, 6वी मेरेन शिकिल्ले 1,172, 9वी मेरेन शिकिल्ले 7,439, 10वी मेरेन शिकिल्ले 16,488, 12वी मेरेन शिकिल्ले 38,112, 10वी उपरांत डिप्लोमा केल्ले 1,274 बेकार आसात. 12वी उपरांत डिप्लोमा केल्ले 3,134 बेकार आसात. ITI केल्ले 7,975 अजून मेरेन बेकार. पदवीधर जाल्ले 1,793 बेकार. पदव्युत्तर जाल्ले 8,955 जाण अजून मेरेन बेकार. PhD केल्ले 65 जाण अजून मेरेन बेकार आसात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. निश्चित केल्ल्या वेळेत दुरुस्ती काम पुराय जावंक नाशिल्ल्यान आमठाणे धरण अजूनय सुकेत आसा. मजगती सध्या आमठाणे धरणाचे दुरुस्ती काम झुजा पावण्यार चालू आसा. मात हे काम पुराय जावपाक आनीक किमान 10 ते 15 दीस लागपाची शक्यताय आसा अशी माहिती मेळिल्ली आसा. हांव सध्या दिवचल तालुक्यात येवपी आमठाणे डॅमाचेर आसा आनी तुमी पळोवपाक शकता म्हजे फाटले वटेन जे दिसता ते आसा आमठाणेचे डॅम. फुडाराक कसलीच समस्या निर्माण जावची न्हय म्हण ह्या डॅमाचेर नवीन गेट बसयतात. मात नियोजन केल्ले वेळेत हे काम पुराय जावंक नाशिल्ल्यान ह्या धरणांत उदकाचो सांठो करपाचें काम लांबणेचेर पडिल्लें आसा. देखून ह्या धरणाच्या सरभोंवतणचो वाठार अजूनय सुको आशिल्ल्याचें दिसून येता. सद्याचें काम पळयत आनी मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या धरणाचेर चालू आशिल्लें दुरुस्ती काम पुराय करपाक आनीक किमान 10 ते 15 दीस लागपाची शक्यताय आसा. आमठाणे धरणाचेर चालू आशिल्लें दुरुस्ती काम जुलय म्हयनो सोंपता म्हणसर पुराय करून ह्या धरणांत पयलीं सारको उदकाचो सांठो करपाक सुरवात करतले अशें नियोजन WRDन केल्लें. मात हे नियोजन
निश्चित वेळेत पुराय करप WRD शक्य जावंक ना. मजगती 22 दिसां पयलीं मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी ह्या धरणाक धांवती भेट दिल्ली. 31 जुलय ह्या दिसा जेन्ना काम पुराय जावंक ना अशें कळटकीच हें काम पुराय करपाक आनीक 4 ते 5 दीस लागतले अशें ते वेळार WRD मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी स्पश्ट केल्लें. आतां ऑगस्ट म्हयन्याचे 10 दीस जायत आयले तरी लेगीत हें काम पुराय जावपाची चिन्नां दिसनात. सध्या ह्या डॅमाचेर काम झुजा पावण्यार चालू आसा. गोमंतक TV खातीर आमठाणे डॅमा वयल्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सांगे बाजारवाडा वाठारांतल्या चित्रशाळेत गणपतीच्यो मुर्त्यो करपाक वेग आयिल्लो आसा. मुर्तीकार गुरुनाथ वैकुंठ गोवेकार फाटले कितलींशींच वर्सां आपल्या फामिलीच्या मजतीन गणपतीच्यो मुर्त्यो तयार करता. पळयात खासा रिपोर्ट. चवथ लागीं पाविल्ल्यान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या चित्रशाळांनी गणपतीच्यो मुर्त्यो तयार करप तशेंच मुर्त्यांचें रंगकाम सुरू जालां. बाजारवाडा सांगे वाठारांतल्या चित्रशाळेत गणपतीच्यो मुर्त्यो करपाक वेग आयला. ह्या वाठारांतलो मुर्तीकार गुरुनाथ वैकुंठ गोवेकार फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं चिकण मातये पासून आकर्शक गणपतीच्यो मुर्त्यो तयार करता. गणपतीच्यो मुर्त्यो तयार करपाक गुरुनाथ हाका ताची फामील मजत करता. गणपती पयलीं आसा कारण पयलीं गणपती म्हाजे पासून तयार जाला कारण ताका मेन पयल्यान मागीर बाकीचे आता लोकांची बाजारां कशी आसता गणपती मागणी भरपूर हें भरपूर आसा. म्हाका तरी म्हाका लायक पडटा. म्हाजी जवळ हांव 240 हां 240. 240 तुम्ही स्वता करतात? ना हांव सगळें करपाक पावना कारण हांव एकटो करपी म्हाजें जाता काम करता. आता हे गणपती करपाक केन्नाच्यान चालू करतात? हें आमी जुना फर्स्ट जाता जुना. आणि 240 तुमकां मागणी आसात. आता खंयच्यान येता तुमकां गणपती व्हरपाक? करपाक आमचे बाजार चांदोली मागीर काले आसा. गणपती करपाक म्हणजे आमची पयलीं पासून आमच्या हातूंकूच आसा म्हणजे आनी तसो काय हेंच ना करपाचें. शिकले बी तशें काय ना तुमी? हें सगळें ऑटोमॅटीक आता तुमची घरांकच कुटुंबाक हो केन्नाच्यान चालू? आसा वर्सां. कितली वर्सां जातली? पयलीं बरें आसतलें कितें बरें ना म्हागेली बरें आसा हांवें क्रॉस केली. जे करपी आशिल्ले ते आतां करपाक सगळ्यांक सोडला म्हणजे आनी तयार जावपाक जाय करपी करपाक फुडें सरपाक जाय. आमी हेल्प म्हणजे पेंटिंगांकूच करतात म्हणजे सवळ्याक नॅशनाक मारपाक तशें. बाकीचो धवो पेंट म्हणनाका स्कीन कलर बाकीचे रेखणी गोल्डन बी ते करपाचो तोच करता कित्याक ते सारके जावपाक जाय आसता. आनी स्टार्टींग जे मातयेचें काम आसा तें सगळें ताजेंच आसता. ताका क्लीन आनी नीट जाय आसता आनी सगळ्यांकूच संवय आसना न्ही मातयेचें करपाक म्हणून तोच करता. फक्त आमी पेंटिंगाकूच हेल्प करता जे नॉर्मल आसता. आता तुमच्या घराक कोण आसा? म्हजी मां भयण आनी हांव 3 जाणां मेळून हेल्प करता. टोटल 240 आसा. हय तातूंतले सगळीं जाणां मेळून करतात. मागीर वाड्या वयली थोडीं येतात करपाक हेल्प. स्टार्ट केन्ना करता? आनी स्टार्ट डिपेंड आतां ऑगस्टान किंवा सप्टेंबरान सुरू येता तशी. समज जर पावस बेगीन चालू जालो जाल्यार बेगीन करता कित्याक ताजें मातयेचें काम पावसानूच बरें जाता. हात सुकनात न्ही. पावस पडत रावलो जाल्यार ताका काम करपाक बरें जाता. 1 जुनाक बी स्टार्ट करता. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर क्रिस्तानंद पेडणेकर. गोंयांत मोठ्या प्रमाणात मराठी चित्रपट लोक पळयतात. मात गोंयांत मराठी चित्रपट कमी प्रमाणात प्रदर्शित जातात. राज्यांत मराठी चित्रपट मोठ्या प्रमाणात प्रदर्शित करपा खातीर यत्न करचे तशेंच गोंयच्या कलाकारांक मराठी चित्रपटात अभिनयाची संद दिवची अशें उलोवप मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. 14व्या गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयताले. गोव्यातील लोक तशी बोलतात कोकणी आणि फिल्म बघायची झाली तरी हिंदी आणि मराठी ते प्रिफर आणि कम्युनिकेशन करायचं झालं ट्रान्झॅक्शन करायचं झालं तर ते इंग्लिशमध्ये प्रिफर करतात. त्यासाठी हिंदी आणि मराठी फिल्म पाहणं गोव्यातील लोकांना खूप आवडतात. पण गोव्यातील थिएटर्समध्ये मराठी फिल्म कमी दाखवली जातात. इव्हन मला वाटतं संजय शेट्टी यांनी इनिशिएटिव्ह घेऊन अशा मराठी फिल्म्स गोव्यामध्ये कंटिन्यूस आणण्यासाठी प्रयत्न केले तर गोव्यातील लोक तेही मराठी फिल्म्स बघतील याची मला खात्री आहे. आणि नक्कीच म्हणजे फक्त महोत्सव करण्याऐवजी संजयने इनिशिएटिव्ह घेऊन वेगवेगळी मराठी फिल्म गोव्यामध्ये दाखवण्याचंही प्रायोजन करावं.
गोव्यामध्ये जरी थिएटर्स कमी असेल तरी नाट्यगृह खूप म्हणजे 10 ते 12 ठिकाणी अशा पद्धतीचे नाट्यगृह आहेत दॅट कॅन बी कन्व्हर्टेड इन टू द थिएटर्स अँड इट इज पॉसिबल. मला वाटतं या ठिकाणी आलेले प्रोड्युसर्स, फिल्म फायनान्सर्स याने जर प्रयत्न केला तर एक चांगला प्लॅटफॉर्म गोव्यामध्येही अशा पद्धतीने होऊ शकेल. आम्ही एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा, मला वाटतं बरेच जण या ठिकाणी फिल्म शूटिंग करायला बरीच लोक येतात. आम्ही विथ द सिंगल विंडो क्लिअरन्स म्हणजे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा या मार्फत आम्ही सिंगल विंडो क्लिअरन्स फिल्म शूटिंगसाठी करायला द्यायला लागलोय. आणि डेफिनेटली वॉट एव्हर द कॉपरेशन्स रिक्वायर्ड फॉर यू फॉर द फिल्म शूटिंग पर्पज इन द गोवा, आवर एंटरटेनमेंट सोसायटी इज रेडी टू गिव्ह यू. आणि एक प्रामुख्याने एक गोष्ट मुद्दामून सांगेल म्हणजे गोवा फिल्म फेस्टिवलमध्ये आपलं फिल्म आणायचं असेल तर आय थिंक 50% मॅडम 50% कलाकार गोव्यातले. आमच्या फिल्म फेस्टिवलला कितले 50% कलाकार आमचे काय 30% गोव्यातील लोकांना घेऊन जर तुम्ही अपॉर्च्युनिटी दिली तर तुमचं फिल्म आमच्या फिल्म फेस्टिवलमध्ये पण तुम्ही कॉम्पिटिशनला आणू शकता. आणि इवन दो वी आर गिव्हिंग द सबसिडीज फॉर दॅट फिल्म, त्यासाठी गोव्यातील मुलं आणि मुलींना ज्यांना हिरो आणि हिरोईन व्हायचं आहे त्यांच्यासाठी ही चांगली गोष्ट असेल. मायनिंग लिजांत येवपी लांबगांव सयत मुळगांव आनी आडवाळपाल वाठारांतल्या घरादारां सयत शेतां भाटां आनी देवळां मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडची, तेच बरोबर शिमे भायर शिमारेख निश्चित करची अशी मागणी आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हाणें केली. वारार पडिल्ल्या कामगारां सयत मायनिंग पिडेस्तांक न्याय मेळचो अशें आमदार हाणें मागिल्लें आसा. मायनिंगाचो विशय येयलो, हांव मायनिंगाचेर क्लियर कट सांगलेलें आसा. मायनिंग कंपनी प्राधान्य दिताना ते लांबगांव आसूं, मुळगांव आसूं की अदोलपाली आसूं, पयलीं दिवंक जाय आमच्या लोकांक. हांव तें सांगलेलें आसा. ह्या मायनिंग कंपनी जी व्हडली स्क्रिनींग प्लांट किंवा व्हडले अदमोल ह्या आमच्या लोकांची घेवंक ना. त्याच्या फुडें वचून सांगलेलें आसा की इवन एडवर्टायज सुद्दां गोंयांत करूंक ना. ते भायलेच कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर आसा. ट्रक वाले आमचे आसा, थोडे मायन वर्कर आमचे आसा, थोडे मायन वर्कर अजून आमचे कारण 150 वर्कर मया आणि बिचोलचे भायर आसात. ताचो सेटलमेंट फक्त 15 दिसांक केला. तो कंपनीन वाडोवन 45 दीस करचो अशें सरकारान रिक्वेस्ट केला. मुख्यमंत्र्यान सगळे इंटरव्यू करता म्हणून सांगला. आमकां जेन्ना पयली विंडो ओपन केली आमचे सगळे लोक वचोंक गेले, तांकां भंय आशिल्लो. एक क्लॉज घातलेलो तांकां ट्रान्सफर करूं शकता. त्या भंयान थोडे वचोंक ना. पयल्या विंडो खुबशे गेले. मागीर आमी परत इंटरव्यू जाले. हांव आनी आमचे प्रेमीन शेख गोंयाचे आमदार मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. मुख्यमंत्र्यान परत एकदा 8 दीस विंडो ओपन केली. तरी थोडे भायर रावले असो तांकां बरें सेटल करचें. दुसरे आमचे शेतान जे इतकेच हे रावला मायनिंगाचे स्कीम रावला, खास करून लास्ट 2012 पासून कांयच क्लीन करूं ते क्लीन करपाक जाय. तिसरे आमचे लीज एरियेन लांबगांव किंवा मुळगांव किंवा अदोलपदीन घरां आनी देवळां आसा ती काडपाक जाय. आनी चवथे डिमार्केशन लायन जाय. आमकां भंय आसा मायनिंग आपले लीज म्हणून फुडें येयत जाल्यार एक लक्षात दवरूंक जाय. आज आमच्या मायनिंगमुळे आमच्या गोंय गव्हर्नमेंटाच्या सरकार कितकेशेच रॉयल्टी पयशे मेळटा. सो हो जो पयसो आसा आमच्या लोकांच्या वेलफेराक. मिनरल फाउंडेशन काम करता ना म्हणना. आमकां मिनरल फाउंडेशनान बस दिली. बाकीचे कंपनी CSR प्रोजेक्ट करता, हांव ना म्हणना. पण तरी आमच्या लोकांचे इश्यू सॉल्व आनी अनएम्प्लॉयमेंटाचेर हांव डिमांडान क्लियर कट उलयल्लें आसा की अनएम्प्लॉयमेंट जी आसा ही सरकाराची एक पॉलिसी जावपाक जाय. आणि ह्या अनएम्प्लॉयमेंट खास करून आमी सगळ्यांक गव्हर्नमेंट जॉब दिवंक शकना. पण आज आमची भुरगीं प्रायव्हेटातय काम करूं शकता. फक्त सरकाराचो कंट्रोल हे प्रायव्हेट कंपनीचेर आसपाचो. आणि इवन हे प्रायव्हेट कंपनीन जे जॉब दिता ते सुद्धा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजांतल्यान जावचे, सो दॅट आमकां एक्झॅक्ट डेटा कळटलो आसा. आणि हे अनएम्प्लॉयमेंट कमी जावच्या खातीर आमचे सरकार सदांच अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सर स्किलिंग, अपस्किलिंग, रिस्किलिंग हे सगळे गोष्टी करता. पण तरी म्हणजे रिक्वेस्ट आसा सगळ्या युथाक की हेंच्यांनी आपले जे कोर्स जाय हे जे स्किल गॅप आसा बिटवीन द इंडस्ट्री अँड इकॉनॉमी हो कमी करच्या खातीर कोर्स करून तांच्यांनी प्रायव्हेट जॉबाकूय प्राधान्य दिवन करपाचें. गोंयांत उबर ॲपा वरवीं बेकायदो भाडी मारपाच्यो 4 घडणुकी येरादारी संचालनालयान नोंद केल्या. तातूंतली 2 प्रकरणां फुडले कारवाये खातीर राज्य येरादारी प्राधिकरणाक धाडल्यात. तातूंतले एक दाबोळे विमानतळाचेर जाल्यार उरिल्लीं प्रकरणां मोपा विमानतळाचेर नोंद जाल्यात, अशी माहिती येरादारी खात्यान दिल्या. पळय हो मनीस पळय उबराक चलयता गाडी. फ्लायंग फॉर उबर ही गाडी मरे मोपा एअरपोर्टार आमी उबराक चलताना धरलेली आसा. राज्यात अजून मेरेन उबर ॲपांक परवानगी दिवंक ना. देखून बेकायदेशीर रितीन
कांय टॅक्सीकार उबर ॲपा वरवीं भाडी मारतात असो बोवाळ थळावे टॅक्सीकार घालतात. विधानसभेत लेगीत हो विशय बरोच तापिल्लो. येरादारी खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण थळाव्या टॅक्सीकारांनी बेकायदो उबर ॲपाच्या वापराचेर दाखल केल्ले कागाळी मदल्या 4 कागाळींचेर चवकशी सुरू केल्या. हातूंत येसुदास राठोड, हुसैन बेग, मल्लिकार्जुन पायान नावार आनी प्रवीण बडगे ह्या टॅक्सीकारांक बेकायदो उबर ॲपा वरवीं भाडे मारतना धरून तांचेर चवकशी केल्या. 2 प्रकरणां फुडले कारवाये खातीर राज्य येरादारी प्राधिकरणाक धाडल्या. पळटालो पळय हो मनीस पळय उबराक चलयता गाडी. फ्लायंग उबर ही गाडी मरे मोपा एअरपोर्टार आमी उबराक चलताना धरलेली आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दिवचले कॉलेजीच्या 2 तरणाट्यांमदीं पोरण्या वैयक्तीक दुस्मानकायेंतल्यान झगडी जाली. विद्यार्थ्यांमदीं जाल्ल्या झगड्यांत एकलो विद्यार्थी जखमी जालो. हो प्रकार दिवचलच्या नारायण झांटये महाविद्यालया कडेन घडलो. मजगतीं मारपेट करपी विद्यार्थ्याक पुलिशेन अटक केली जाल्यार जखमी विद्यार्थ्याचेर उपचार चालू आसात अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळटा. विद्यार्थ्यांमदीं जाल्ल्या झगड्यांत एक विद्यार्थी गंभीर जखमी जावपाची घडणूक दिवचल तालुक्यांत घडिल्ली आसा. जखमी विद्यार्थ्याचेर सध्या हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसात जाल्यार ताका मारपेट करपी विद्यार्थ्याक दिवचल पुलिशेन अटक केल्या अशी माहिती मेळ्ळ्या. दिवचल तालुक्यांतल्या आनी दिवचल शाराक लागून आशिल्ले एके कॉलेजींत शेनवारा हो झगड्याचो प्रकार घडला अशें कळटा. ही झगडी नेमकी खंयच्या कारणाक लागून जाली तें कळपाक मार्ग ना. मात मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अंतर्गत वेंचणुकेच्या वादा वयल्यान ही झगडी जाल्ल्याचें कळटा. हे विशीं दिवचल पुलिशेंत कागाळ येतकीच पुलिशेन कागाळ नोंद करून विद्यार्थ्याक मारपेट करपी दुसऱ्या विद्यार्थ्याक ताब्यात घेवन अटक केल्ली आसा अशें कळटा. ह्या प्रकरणाचो दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. रक्षाबंधन म्हटल्यार भयण भावाचे अतूट नातें सांगपी परब. ह्या दिसा भयण आपल्या भावांक राखयेचो धागो बांदून आपलें रक्षण कर म्हूण मागणी करता. गोंयांत हो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात. भयणुलांनी आपल्या लाडक्या भावांक राखी बांदून तांचें तोंड गोड केलें. सत्तरीच्या वाळपय जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या जमिनीच्या वादाची न्यायालयात केस चालू आसा. हाका लागून सुमार 350 विद्यार्थ्यांक गरजेच्यो सुविधा दिवपाक आडखळ निर्माण जाता. डबल इंजिन सरकारान हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी पालकांनी केल्या. हे वाळपयचे जवाहर नवोदय विद्यालय. ह्या विद्यालयात वट्ट 350 विद्यार्थी शिकतात. दुरुस्ती कामा खातीर वाळपयच्या जवाहर नवोदय विद्यालयाक MP निधींतल्यान सुमार 4.5 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात. मात हो निधी ह्या विद्यालयाक वापरपाक मेळना. कित्याक तर विद्यालयाच्या जमनीचो विशय न्यायालयात सुरू आशिल्ल्यान दुरुस्तीची कामां करपाक मेळना. शेनवारा विद्यालयाच्या पालक शिक्षक संघाची बसका जाली. हे बसकेक व्हडा संख्येन पालक हाजीर आशिल्ले. डबल इंजिन सरकारान हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी पालकांनी केल्या. वाळपय जवाहर नवोदय विद्यालयाची PTAची मिटींग आसली. तितून बरेचशा विशयांचेर आयज चर्चा जाल्ली आसा. प्रामुख्यान नवीन PTA निवडल्या आणि बाकीचे इश्यूज सगळे. पूण एक म्हत्वाचो विशय जो आसा तो राज्य सरकारान जी शाळेक जागा दिल्या तिचो विशय जो आसा तो खूब वर्सां मेरेन पेंडींग आसा आणि तो ऑनरेबल हायकोर्टान गव्हर्मेंटान जे अपील फायल केला ते तशेंच पडलेलें आसा. आणि गेली 10 ते 15 वर्सां
सगळे पालक आमी मेळून फायट करीत आसा. वेळोवेळी आमी मनोहर भाई किंवा लक्ष्मीकांत पार्सेकर किंवा आजचे मुख्यमंत्री जे दोतोर प्रमोद सावंत यांचे कडेन हो विशय आमी व्हरून विस्तृत मांडलेलो आहा. पूण प्रेझेंट जी परिस्थिती आहा ती ताका स्टे ऑर्डर आसलेल्या कारणान तांकां नवोदय विद्यालय समितीक मागणी आसली सगळ्या पालकांची वतीन किंवा उत्तर गोव्याचे सगळ्या आमचे प्रतिनिधी पालक भाव जावं भुरगे सरकारान हें प्रकरण बेग्यांतले बेग्यान मोकळें करून एक शाळेक स्वातंत्र्य दिवचें. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान रिपोर्टर सपना सामंत. फोंड्या फार्मागुडी वाठारांतल्या कांय विद्यार्थ्यांनी रॅली काडिल्ल्याचे व्हिडिओ व्हायरल जाल्ल्यान सध्या चर्चेचो विशय जालो. फोंड्या येरादारी खात्यान गाडयो चलोवप्या आड चलन जारी केला तशेंच गाडयेच्या धन्यांक न्यायालयांत हजर रावपाचे आदेश दिला. ह्या वेळार विद्यार्थ्यांनी गैरवर्तणुकीक लागून हेरांक तांचो त्रास सोंसचो पडलो. तशेंच कायद्याचें उल्लंघन केल्ल्यान येरादारी पुलीस निरीक्षक कृष्णा सिनारीन गाडयेच्या धन्यांचेर कारवाय केल्या. फोंडा सिटीन गेल्या बिरेस्तारा दीस फार्मागुडीच्या कांय स्टुडंटांनी एक रॅली काडिल्ली आनी ह्या रॅलींत नंबर प्लेट नाशिल्ल्या गाडयांचो वापर तशेंच मॉडिफायड केल्ल्या बुलेटींचो वापर केल्लो आशिल्लो. ह्या रॅलींत अशें दिसून येयल्लें की ह्या रॅलींत जे स्टुडंट आसा ते फोर व्हिलराचेर बसून डान्स करताले आनी ते पळोवन स्थानीक लोकांनी कांय तांचे व्हिडिओ व्हायरल केल्ले आशिल्ले. फोंडा ट्रॅफिक पुलीस स्टेशनाचे PI कृष्णा सिनारी यांनी त्या 2 फोर व्हिलरांच्या मालकांचो शोध घेवन तांकां सद्याक चलन इश्यू केल्लें आसा आनी तांकां कोर्टान हजर रावपाची ऑर्डर दिल्ली आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी. गोगळ हावसिंग बोर्ड वाठारांतल्या देवळाच्या तळयेंत फुडल्या वर्सा सावन POPच्या गणपतीच्या मुर्त्यांचें विसर्जन करपाक परवानगी दिवचे नात असो निर्णय ऋषीरंबा राखणदार देवस्थान समितीन घेतला. ह्या वर्सा POPचे गणपती विसर्जन करपाक केल्ल्यान 500 रुपया दंड आकारतले अशी माहिती देवस्थानाचो खजिनदार दुर्गेश शिरोडकरान दिल्या. देवस्थानाची तळी आहा ही एक बरी एंटीक म्हणजे बरी पयली सान ही तळी आहा आनी ते तळयेक वर्सान वर्स ती 100-200 अशे गणेश मुर्ती विसर्जन जाता. आनी आमी हे वर्सा अशी स्टेप घेतला की गव्हर्मेंटान एक स्टेप घेतला की प्लास्टर ऑफ पॅरिसाची मुर्त्यो बॅन करपाची आनी ताका लागून ते हेजेर आमी गव्हर्मेंटाचे बाब प्रमोद सावंत हेजे आमी अभिनंदन करतात. आनी तेच बरोबर आमी एक डिसिजन घेतला की ऋषीरंबा राखणदेव देवस्थानाची तळयेची वतीन की आमी हेजे मुखार की प्लास्टर ऑफ पॅरिसाची मूर्ती चे विसर्जन करपाक आमी हेजे मुखार आमी तळयेक दिवची ना कारण ते उदकूय दूषित जाता आनी अशें करून आमी खूब तेंप अशें आमची चिंत्ताले आनी की जो चिकट मातयेच्यो मूर्ती करता एक गरीब समाज तो मूर्ती करता आनी आमी खूब कडेन महाराष्ट्रा वचून भोंवून येयले तेन्ना तेंची मूर्ती उरता कारण ह्यो प्लास्टर ऑफ पॅरिसाची हाका लागून तेंच्योय मूर्ती उरता. अशें खूब आमी हेंचे कडेन वचून येयले आनी की तेंकांय हो असो एक सपोर्ट मेळचो अशें आमकां हें दिसता. कित्याक हे आमी 2003 की असोच स्टेप घेतलो जेन्ना दामू नायक हँडीक्राफ्टाचो चेअरमॅन आशिल्लो तेन्ना दामू नायकान एक की ह्यो मूर्त्यो बॅन जावच्यो अशें म्हणून दामू नायकान हँडीक्राफ्टाचो चेअरमॅन आसतना त्यांनी एक स्टेप घेतलो पूण तेन्ना ते काही कारणां लागून ते आर्थिक मुखार वचत रावले आनी हे आतां ते गव्हर्मेंट घेतला की आमचोय थीम हें साकार जालो की आमची ही जी मूर्ती आमी हें करपाक आमचे पयलीं सान हें आशिल्लें तें आमी हें केलें आनी हेजे मुखार आमी अशें चिंतता की अंदू कदाचित कित्याक हेजेर लागून थोड्या लोकांनी त्यो मूर्ती ऑलरेडी बूक केल्ली आसतल्यो की तांकां टायम मेळटलो अशी चेंज करपाक. पूण एक कोणाले मूर्ती उरली जाल्यार आमी अशें चिंतला की अंदू विसर्जन करपाक लागून आमी 100 रुपया घेताले ते तेंगेले प्लास्टर ऑफ पॅरिसाची मूर्ती आहा तेंच्यांनी 500 रुपया अशें दिवपाचे. फोंडे वाठारांतल्या राजीव कला मंदिराच्या संचालक मंडळाच्या वेंचणुके विशीं मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता कडेन चर्चा करून निर्णय घेतले अशी माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान दिली. 2022 वर्सा जाल्ले विधानसभा वेंचणुके उपरांत नव्या संचालक मंडळाची वेंचणूक जावंक नाशिल्ली. फोंडे म्हाला 3 मंत्री आसून लेगीत नवीन संचालक मंडळाची वेंचणूक कित्याक करूंक नाशिल्ल्यान कलाकारांनी नाराजी उक्तायल्ली. आता हांव ही गोश्ट मुख्यमंत्र्याच्या कामार घालतलो आनी त्या गोश्टीचो पाठपुरावो करून लगेच
येणाऱ्या म्हणजे आता असेंब्ली चालू आसा, असेंब्ली आयज सोंपता, फुडल्या म्हयन्या-पर्यंत हे सगळ्यो वेगवेगळ्या महामंडळाची निवडणूक जातात आनी तो सरकाराचो विशय जो आसा काही कारणा खातीर जर उरलो आसतलो तो निश्चितच जातलो. काल एक विषय नाही आसूंक जाय, कारण एक मंडळ जर असलें जाल्यार तें मंडळ खंयचें बरें वायट जें आसा तें पळोवंक शकता, कारण अनेक गजाली असतात, बारीक बारीक गजाली असतात, ते सगळे कडेन सरकार पावतो असं ना, पण त्या चेअरमॅन मागीर जी समिती आसा ही समिती ताचेर भितर एक्सक्लुजीव जाका कलेचें ज्ञान आसचें, एक कोणाक टॅक्निकल ज्ञान आसचें, अशे मेंबर आसपाक जाय आनी ते अशें ते घालून ते सगळे कडेन पळोवन ते वेवस्थीत पेंवूंक शकता. एक गजाल आसा तशें महामंडळाची नियुक्ती बी ह्यो सगळ्यो सरकाराचो निर्णय आसता आनी बाकीच्यांचो पाठपुरावो. मोरजे दर्यादेगेर आशिल्ल्या व्हाळात दिसान दीस कोयराची राशी वाडत आसा. लागसरचेच हॉटेलकार ह्या व्हाळात कोयर हाडून उडयतात अशें थळावे सांगतात. ह्या विशीं प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन कागाळ करून लेगीत प्रदूषण नियंत्रण मंडळान आजून मेरेन कित्याक कारवाय करूंक ना काय अशें साबार प्रश्न उपरासपाक लागल्या. हॉटेलाच्या घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन जी आसा ती ह्या व्हाळांनी सोडिल्ली आसा अशें थळावे सांगतात. देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष घालून बेगोबेग ह्या प्रश्नाचो सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हांगा हाडून उडयता लोकांक त्रास जाता कित्याक तुम्ही हॉटेल तुमचें चलयता मरे, तुमचो कस्टमर हॅपी आहा मरे, तुमकां आमी कितें प्रॉब्लेम केला ना? काय प्रॉब्लेम ना, हांव विचारलें ते प्रोजेक्ट मॅनेजर आमकां कित्याक वाज हाडटा रे? क्लियर करपाक आयच्या आयज क्लियर कर. सध्या बिचार आसा आनी बिचार ह्या व्हाळान कसली तरी घाण पोशी आनी दम करून दवरल्या. काही घाण वयता, व्हांवन वयता, ते व्हाळा दर्याक मेळटा आनी कोण म्हणटा टॉयलेटीची घाण भरल्या तेंच्या पिशवेनी आनी फोडली जाल्यार पळयता जाल्यार घाण वास येता, तशेंच घाण वयता. कितें हेचेर एक्शन कितें जावंक जाय? एक्शन आमी हेल्थाकूय लेटर केल्ले की अशे हॉटेलकार हाडटा, हे हॉटेलकारांचेच काम न्हू, त्यान कोण लोकल हाडून उडोवचे ना. ही तेची प्रॉपर्टी आहा तेणे उडयला आनी हे दिसता हे प्रायमा फेसिया पयल्या दिसता. सो आतांच सरपंचा कडेन सांगला, सरपंचाक सांगला, सेक्रेटरीकूय सांगला आनी तेचेर हेल्थाक घेवन आनी एफडीएक घेवन प्लस आमचो मांद्रे पिया आहा पळय ताका हे करून तेचेर कडक कारवाई करपाची अशें सरपंचाक हांवें रिक्वेस्ट केल्ली आहा आनी सेक्रेटरीकूय रिक्वेस्ट केल्ली आहा. विठ्ठल दासवाडा मोरजे ह्या वाठारान आनी ह्या वाठारान दर्यादेगेर जायती हॉटेलां आसात, काही कायदेशीर आसात, काही इलिगली आसात. CRZची एरियेन व्हडा प्रमाणान हांगासर बांदकामां केल्ली आसा. कागाळी असतात पूण सरकार स्थानिकांचेर बेगोबेग एक्शनी घेतात आनी जे कोण भायले असतात तांचेर केन्नाच एक्शनी जायनात. पंचायत आपल्या तरेन काम करता, वर्क स्टॉप वर्क नोटिसा धाडटात, पूण ते वयल्यान खंय तरी मागीर पंचायत संचालनान वयतात, हायकोर्टान वयतात आनी स्टे घेवन येतात आनी अशी बांदकामां वाडटात. मागीर जे इलिगली धंदे करतात ते आता हांगासर हो व्होळ आनी हे व्हळाचे उदक थेट दर्याक मेळटा. हांगासर कांय जाणांचे म्हणणे आसा की टॉयलेटीचे जे घाण आसा ती प्लास्टीक पिशव्यांनी 2-3 पिशवे घालून पॅक केल्ले आसा. हांगासर 50 वयर डंप करून दवरलेले आसा, व्हळान सोडलेले आसा. घाण काही वयता आनी उदकय काळे काळे जाता. कांय हॉटेलाचे व्हाळ आसा त्या व्हाळासून आमी पळयता घाण उदक थेट पायपा त्या व्हाळान सोडलेली आसा. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा तो कित्याक हांगासर येवन पळयना, असे अनेक जायते प्रश्न निर्माण जाल्ले आसा अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.
आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं। प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना।